सांजुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता ओ सगळतावन देवलोलो उंडो तुमच्या पूर्वजांनी केलो त्या उंड्या बरी नाही ते मोन पावले जो कोण ओ उंडो खाता तो ससनाक ची येतलो कफरनावाच्या सिनोगागांत शिकोवन आसतना ताणें सांगल्लीं उतरां ही जेजूच्या शिसां मदले 7 जाणी आयकून म्हणाले हें उलोवणें विपरीत जालें ते आयकूंक कोणा जायत ह्या विशयंतच आपणाचे शिस गुणगुणून आसात म्हूण जेजू समजलो आनी तांकां म्हणालो हें आयकून तुमचो बाबर्थ दंडोळवे तर मनशापुताक पयलो आसले कडेन सोडून फाटीं येतना पळयशात जाल्यार तुमी कितें मनशात जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याकय उपकारना हांव तुमचे लागीं उलयलां तीं उतरां आत्मीक जीव दिवची तरी तुमचे मदें आसा थोडे सत्मनितांत आसले सत्मनितांतले कोण आनी आपणाक विश्वासघातान पराधीन करतलो कोण म्हणून जेजू सुरवेतावन जाणा आसलो आनी परत्यान तो म्हणालो देखूनच हांवें तुमकां सांगलें बापान तेणें दिल्ले करीत कोणूच म्हजे सरशी येवंक शकना हाचे उपरांत जेजूच्या शिसां भितरले 12 जाण तसो सांगा सांडून फाटीं परतले तवळ 12 जाणांक जेजून म्हळें तुमी वचूंक सोदतात सिमोन पेद्रून ताका जाप दिली सोम्या आमी कोणा सरशीं वचूं तुजे लागीं आसात उतरां ससनीक जिविताची देवाचें उतार हें जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो अमेरिकांत अमेझॉन म्हणली एक न्हंय आसा थंयसर आदिवासी पंगडाचो लोक काळो लोक जी येतलो त्या पंगडा थंय एक विशेष तराची रिवाज आसली त्या पंगडांतलो एक धैर्यादीक मनीस जानवायचो ओ मुखेली मेलो तर ताका पुरी नातले ताका उलपाय नातले भगार सांगाता कुडसून ताचें मांस कुडके करून जिवेंस खाताले हें आयकूंक आमकां अजाप भोगता तरी सत जावन आसा ह्या मनशांक इंग्लीश भाशेन कॅनिबल्स म्हणटात म्हणजे मनशाचें मांस खावचे मनीस म्हण अर्थ कित्याक ते मनशाचें मांस खातले की म्हळ्यार जर हांव धैर्यादीक मनशाचें मांस खाता हांवूय मुखारी धैर्यादीक जातलो एका बुदवंत मनशाचें मांस खाता हांवूय बुदवंत जातलो एका मुखेल्याचें मांस खाता हांवूय मुखारी मुखेले जातलो मेळ्ळी पात्यांनी तांचे थंय आसली देखून कोणी मेलो तर सकट कुडसून ताचें मांस कुटके करून जिवेंस खाताले कालच्या आनी आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें जेजूय आपल्या लोकांक ताचें मांस खावंक उलो दिता जो कोण म्हजें मांस खाता आनी रगत पिता तो ससनाक जी येतलो जर आमी जेजूचें मांस खाता आनी रगत पियेता तर आमकां आनी त्या आदिवासी लोकांक कितें तफावत और कितें फरक आमी मनशाचें मांस खावचे मनीस जायना गे जेजून आपल्या लोकांक मांस खावंक आपोवणें दिताना जुदेव आजाप जाले आनी पुरपुरूंक लागले आनी कशें हाचें मांस खावंक आमकां आपोवणें दिवचें हाचें मांस खावंक आमी कितें मन जाता गे हाची उतरां विपरीत जालीं हाची उतरां कठीण जालीं अशें ते रागार बुडले पयलींचे क्रिस्तांव जुदेवच्या बियांनी सांगाता दारां दापून भितर मिसाचें बलिदान ते पेटयताले जेजूचें मांस आनी रगत उंड्या आनी वायना रुपार ते सेवताले पूण हे जुदेव ह्या क्रिस्तांवाची खेळकुळां करतले हे क्रिस्तांव अशुद्ध हे मनशाचें मांस खातात मनशाचें रगत पियेतात म्हणून तांची खेळकुळां करतले आनी तांचे तमाशे करतले जेजूचें मांस म्हणटा आसतना आमी हेर मांसा बरी कुंकडां मांसा बरी दुकरां मांसा बरी रुचीक वा बुकेक खावचें न्हय जेजूचें मांस म्हळ्यार जेजूचें व्यक्तित्व जेजूक आमी उंड्या आनी वायन रुपार सेवता आनी जेजू आमकां आत्मीक घटाय दिता बळ दिता आत्मीक बचाव दिता आमच्या कुडीक पिडा आयल्या तेन्ना आमी वैजा कडेन वचून वखदां नेता तशेंच
केदना आमी जेजूक उंड्या आनी वायना रुपार सेवता तेदना आमच्या आत्म्याक बळ येता, घटा येता आनी आमच्या आत्म्याक बाचाव मेळटा. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, ह्या संवसारांत साबार धर्म आसात. जावं पुरो हिंदुइजम, बुद्धिजम, जैनिजम, मुसलमान, ह्या हर एक धर्माक एक एक मुखेली आसा. बुद्धिजमाक गौतम बुद्ध, जैनिजमाक महावीरा, मुसलमानाक मोहम्मद पैगंबर, हिंदुआंक ब्रह्मा विष्णू महेश्वर, अशें हर एकल्या धर्माक हर एक मुखेली आसात. पूण ह्या मुखेल्यान कितें सांगलें? ह्या संवसारांत तुमी बरें केल्यार तुमकां बरें मेळटलें, पाड केल्यार तुमकां पाड जातलें. दोनूच वाट्यो आसच्यो हांगा, ही बरी वाट आनी ही पाड वाट. तर ह्या बऱ्या वाटेन तुमी चल्ल्यार तुमकां बरें मेळटलें, पाड वाटेन चल्ल्यार तुमकां पाड मेळटलें. पूण विसवण तुमचेर वंदोवन आसा, बरी वाट वेंचची की वा पाड वाट वेंचची. पूण जेजून कितें सांगलें? हांवूच ती वाट, हांवूच तें सत, हांवूच तो उजवाड, हांवूच तें जिवीत, हांवूच ती बरी वाट. म्हजो पाटलाव करा. हांव सर्गींत हांव न्हू, देवान येयलो जिवो उंडो. कोण म्हजें मांस खाता आनी रगत पियेता तो ससनाक बाळटा. जेजून केवल आपल्या उतर आनी म्हळ्या मात्र न्ही, बगार आपल्या खर ज्ञानी तें दाखोवन दिलें. जेजू ह्या संवसारांत आयिल्लो आमची पातकां पुसून काडून आमकां ससनाचें जिवीत लाभच्याक. आनी ताणें कश्ट मरोन सोंसलें. ताणें कश्ट सोंसल्या आदल्या दिसा म्हणजे निमाण ब्रेस्तार दिसा तो आपल्या शिसां सांगता निमाणें जेवण तो जेवता. आनी उंडो घेवन देवाक दिन वाचून आपल्या शिसांक दिता आनी म्हणटा, घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड, तुमचे पासत समर्पूंची, हें म्हज्या उडासा करात. जेवण जाताच तो वायन घेता, देवाक अर्गां दिवन आपल्या शिसांक दिता आनी सांगता, घेयात आनी पियात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, म्हज्या रक्तान तीर केल्लो नवो करार, तुमचे पासत समर्पूंची, हें म्हज्या उडासा करात. आनी त्या दळात तें केल्लें निमाणें जेवण आमी हर एक आयतारा हर एका दिसा त्या मिसाचें बलिदान आमी भेटयता. तेंच जावन आसा जेजूचें निमाणें जिवन, पवित्र एवकरिस्त आमी हर एका दिसा भेटयता. जेजून सांगलां, म्हज्या उडासाक तुमी करात. आनी जेजूचो उडास कान ताचें कश्ट मरण तें उडास कान आमी हर एक दिसा ताचें मांस आनी रगत उंड्या आनी वायना रुपार आमी सेवचें जावन आसा. मोगाचें न्हू, जेजूक आमी पळोवना पूण उंड्यार तो आजार आसा आनी ताका सेवताना तो आमचे भितर येता, आमचे संगी तो रावता. एक ह्या मिसाचें बलिदान तो पेटयतलो. ह्या जाल्यार मिसाचें बलिदान ताका तितलो भावार्थ नातलो. एक दीस मिसाचें बलिदान तो पेटयता आसतना, उंडो उबारतना आसतना तातूंत रगत वळ्ळें. तक्षणा ताचें आन भावार्थपण तो वळखलो, दिपेर पडलो आनी म्हणलो, म्हज्या देवा, म्हज्या सायबा. थंयसर ताणें आपलो भावार्थ उसारलो. वही मोगाचें न्हू, एवक्रिस्त जावन आसा आमचें जिणेचें केंद्र. एवक्रिस्त ना तर आमच्या जिविताक कसलेंच अर्थ ना, कसलेंच मोल ना. जेजूचे ल्हान फूल सांतारेस सांगताली, हांव जेवण सोडून रावून पूण एवक्रिस्त सोडून केदींच रावचें ना. तितलें स्थान एवक्रिस्ताक ती दिताली. दुसऱ्या माजूच्या वेळार एक ह्याजाक कॉन्संट्रेशन कॅम्पांत तो आसलो, खैदी जावन आसलो. पूण थंयसर ताका एवक्रिस्त भेटोवंक अवकाश नासलो. पूण कितें म्हणी करना, तो थंयसर वायन हाडून येता आनी सदां न्हीत आपल्या आतांच्या थाळीवेर एक एक तेंबू घालून एवक्रिस्ताचें बलिदान तो पेटयता. आनी उपरांत तो सांगतालो, केन्ना हांवें एवक्रिस्ताचें बलिदान पेटयलें गी तेन्ना म्हाका संतोश मेळटलो, समाधान मेळटलो. कित्याक जेजू सांगी हांव जियेतलो. पळया कितलें स्थान ह्या एवक्रिस्ताच्या बलिदानाक ते दिताले. एवक्रिस्ताक कित्याक आमी तितलो महान दिता म्हळ्यार जेजू क्रिस्त आमच्या खातीर तो ह्या संवसाराक आयलो. मनशाचें रूप ताणें घेतलें, गुलाम जावन तो जियेलो आनी आमच्या आत्म्याक बाचाव दिवच्या खातीर खुर्सार तो मेलो.
मुखाचेनो आमी येवक्रिस्ताक कसलो पात्र दिता येवक्रिस्त आमच्या जिवितांत सदांचें जालांगी वा समाजाचे रिवाजे पाळच्याक आमी येवक्रिस्ताचें बलिदान भेटयता जेवण आमच्या कुडीच्या वडावेळीक गरज बरें जेवण आमी जेवल्यार आमची कूड बऱ्या अर्थान वाडटा आवयच्या पोटांत आसलें भुरगें आवयच्या कानावरी वंदून आसता जर आवयन बरें कान केल्यार तें भुरगें बऱ्या भलायकेंत वाडटा जर आवयन वीख पियेल्यार तें भुरगें आवय सांगता मरण पावता तशेंच जावन आसा येवक्रिस्त आमच्या आत्म्याक घटाय मेळच्या खातीर आत्म्याक बळ मेळच्या खातीर आमी येवक्रिस्त सेवचें जावन आसा आनी केन्ना जेजू आमचे थंय येता आमच्या आत्म्याक बळ मेळटा घटाय मेळटा आनी आमची आत्म्याक बाचावी मेळटा जर आमी येवक्रिस्त मात दिना आमी तेन्ना आमचो आत्मो जेजू तावन मेकळो जाता पयस वता तर येवक्रिस्ताक मात दिवचें आमचो कायद जावन आसा पूण येवक्रिस्त आमकां सदांचें जालां गे सदांय आमी येवक्रिस्त भेटयता आसतना आमकां सदांचें जालां जावं पुरो एक फावटी हांव टावन हॉलाक एक नाटक पळोवंक गेल्लो आनी त्या टावन हॉलाच्या द्वारा कडेन तिकेट तपासणी करता आसतना तें रश आसलें हांवें एकल्याक विचारलें इतलीं चारां खाली आसात फाटल्यान कित्याक इतलो रश तेन्ना तो म्हणलो फादर ड्रामा पळयतना केदाळे मुखार बसचे केदाळ मात ते डायलॉग आयकतात मात न्ही ड्रामा पळयल्ले बरें जाता फाटीं बसल्यार ड्रामा बोर जाता पूण मिसाचें बलिदान आमी भेटयता आसतना पयलें खंय बसता फाटीं वचून बसता कित्याक येवक्रिस्ताच्या बलिदानाचीं उतरां आमकां बोर जातात की डायलॉग बोर जातात की येवक्रिस्ताक आमी मात दिवचे कित्याक येवक्रिस्त जावन आसा आमच्या जिविताचें केंद्र आमी जर जेजू थंय आमकां मोग आसा आमी मुखार वचून त्या येवक्रिस्ताच्या बलिदानांत पात्र घेता येवक्रिस्त आमकां सदांचें कितेंच जावन आसा कित्याक जेजून आमच्या खातीर इतलो सॅक्रिफायस करता आसतना आमी इल्लो त्याग करूंक जाय एमावसाच्या वाटेर दोग शीस वेता आसतना ते खंतीन बेजारान बुडुल्ले जेजू कुसार मारल्या उपरांत ते बेजारान बुडुल्ले आनी पाटी तांच्या मायगांवाक घालिल्ल्याक वेताले आनी तेन्ना जेजू तांचे सांगाता एमावस वाटेर येता पूण त्या शिसांनी जेजूची वळख धरली ना पूण जेजू तांकां पवित्र पुस्तकाची उतरां वर्णिता आनी उपरांत उंडो मोडटा आनी केन्ना उंडो मोडलो की तेन्ना त्या शिसांनी जेजूची वळख धरली तांचे थंय जिवितांत बदलावण जाली आनी गालिलेकेच्या बदलाक ते फाटीं जेरुसलेमाक गेले आनी सगळ्यांक ते सांगूंक लागले जेजू जिवांत जाला आनी ताणें उंडो मोडलो आनी आमकां ताणें दिलो वय येवक्रिस्ताच्या बलिदानाद्वारे आमच्या जिवितांत बदलावण जाता मात न्ही आमकां संतोश मेळटा समाधान मेळटा आनी एक खरी क्रिस्ती जिवीत जिवंक आदार जाता तर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो येवक्रिस्ताचें बलिदान आमकां सदांचें जावन आसा बाकार ताका मात दिवया ताका प्रमुख पात दिवया जेजूचेर बवर्त भरवसो धरून येवक्रिस्ताचें बलिदान आमी भेटया तर खंडीत जावन आमच्या जिवितांत संतोश मेळटलो समाधान मेळटलें आनी आमचे आत्म्याची बाचाव जोडूंक आमकां साध्य जातली तर मागीर आमी सुमे जेजू कडेन सुमे जेजू आमी तुका अर्गां दिता तुज्या उडासाक तुवें येवक्रिस्त घडलाय तूं आमचो मोग करताय सदांच तूं आमचे संगी रावोंक आशेताय आनी तुज्या मांसा रक्तान आमकां तूं पोसताय सुम्या जेजू आमी तुका कितलीं अर्गां दिल्यार पावना घाल तुजी विस्तार आशिर्वादां आमचे वयर येवक्रिस्त थंय आमचो बावडतो सोडोवंक येवक्रिस्ताचो मोग करूंक आनी बावडतान बरोवशान येवक्रिस्तांत प्रमुख पात्र घेवन आमची आत्मीक बाचाव जोडोवंक आमकां आदार आनी कृपा दी आमेन.
सरसीता तुका नावाडता तुका अवंदिता जेसु तुका हांव सदां सरसीता तुका नावाडटा तुका हांव वंदिता सौम्या जेसू दुर्लभ आणि दयाळ तुझे दयेन हर एक वेळी जिये अशेता तू सौम्या जेसू दुर्लभ आणि दयाळ तुझे दयेन हर एक वेळी जीव आशेता जीव अशेता जीव अशेता जेसु तुका हांव सदां सरसीता तुका नावाडटा तुका हांव वंदिता जेसु तुका हांव सदां सरसीता तुका नावाडटा तुका हांव वंदिता तू सौम्या जेसू मोगाळ आणि बोवाळ तुझ्या मोगान हर एक वेळी जिये अशेता तू सौम्या जेसू मोगाळ आणि मोवाळ तुझ्या मोगान हर एक वेळी जीव आशेता जीव अशेता जीव अशेता जेसु तुका हांव सदां सरसीता तुका नावाडटा तुका हांव वंदिता जेसु तुका हांव सदां सरसीता तुका नावाडटा तुका हांव वंदिता सौम्या जेसू पोषक आणि रक्षक तुझे पोसनेन हर एक वेळी जिये अशेता तू सौम्या जेसू पोषक आणि रक्षक तुझे पोसने हर एक वेळी जीव आशेता जीव अशेता जीव अशेता जेसु तुका हांव सदां सरसीता तुका नावाडटा तुका हांव वंदिता जेसू तुका हांव सदां सरसीता तुका नावाडटा तुका अवंदिता
ದೇವಾ ಓ ದಾರಿ ತೋರುವ ಕ್ರಿಸ್ತಂ ಓ ಎಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೇರಣೆ ಆತ್ಮಂ ಸಾ ತರಿಗಿಡದಿತ್ತೋಂ ಹೇ ತರಿಗಿಡದಿತ್ತೋಂ ದಾ ತರಿಗಿಡದಿತ್ತೋಂ ಪಾ ಸಾ ತರಿಗಿಡದಿತ್ತೋಂ ಸಾ ನಿ ನಿ ಪಾ ನಿ 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 ಸಾ ಸಾ ನಿ ನಿ ಪಾ ಪ ಗ ರಿ ಗ ಸಾ ನಿ ನಿ ಪಾ ನಿ 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 ಸಾ ಸಾ ನಿ ನಿ ಪಾ ಪ ಗ ರಿ ಗ ನಿ 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 ರಿ 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 ಸ ಸ ಸ ಗ ಗ ಪ ನಿ ಸಾ ನಿ ನಿ ಪಾ ನಿ 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 ಸಾ ಪ ನಿ ಸಾ ನಿ ಪ ಗ ರಿ ಗ ರಿ ಸಾ ಶರಣಂ ಶರಣು ದೇವಾ ಶರಣಂ ಶರಣು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶರಣಂ ಶರಣು ಆತ್ಮ ಶರಣಂ ಶರಣು ತ್ರಿತ್ವ ಶರಣಂ ಶರಣು ದೇವಾ ಶರಣಂ ಶರಣು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶರಣಂ ಶರಣು ಆತ್ಮ ಶರಣಂ ಶರಣು ತ್ರಿತ್ವ ಧೀಂ 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 ತನ ಧೀಂ 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 ತನ ಧೀರ ನನ ಧೀರ ನನ ಧೀಂ ತನನಂ ಧೀಂ 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 ತನ ಧೀಂ 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 ತನ ಧೀರ ನನ ಧೀರ ನನ ಧೀಂ ತನನಂ ನಿ ಸರಿ ನಿ ಸಾ ಸ ಸ ಸಾ ಸ ಸ ಸ ಪ್ರಭು ನಿನ್ನ ಪಾದ ಕಮಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿತೆ ಹೃದಯದ ಅಂಧಕಾರ ಪ್ರಭು ನಿನ್ನ ಪಾದ ಚರಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಪೆ ಮನದ ಅಹಂಕಾರ ಇರುಳನು ಮರೆತು ಸಾ ನಿ ಪ ಗ ಪ ನಿ ಸ ರಿ ಬೆಳಕನು ಅರಿತು ಗ ರಿ ಸ ನಿ ಪ ನಿ ಸ ರಿ ಇರುಳನು ಮರೆತು ಬೆಳಕನು ಅರಿತು ಬಾಳಲು ಎನಗೆ ಕೃಪೆ ನೀಡೋ ತಂದೆಯೇ ಕೃಪೆ ನೀಡೋ ತಂದೆಯೇ ಶರಣಂ ಶರಣು ದೇವಾ ಶರಣಂ ಶರಣು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶರಣಂ ಶರಣು ಆತ್ಮ ಶರಣಂ ಶರಣು ತ್ರಿತ್ವ ಸಾ ನಿ ನಿ ಪ ನಿ 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 ಸಾ ಸಾ ನಿ ನಿ ಪ ಪ ಗ ರಿ ಗ ಸಾ ನಿ ನಿ ಪ ನಿ 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 ಸಾ ಸಾ ನಿ ನಿ ಪ ಪ ಗ ರಿ ಗ ನಿ 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 ರಿ 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 ಸ ಸ ಸ ಗ ಗ ಪ ನಿ ಸಾ ನಿ ನಿ ಪ ನಿ 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 ಸಾ ಪ ನಿ ಸಾ ನಿ ಪ ಗ ರಿ ಗ ರಿ ಸಾ ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಪಾದ ಕಮಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿತೆ ನೋವಿನ ಕ್ಷಣಗಳು ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಪಾದ ಚರಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿತೆ ನಲಿವಿನ ದಿನಗಳು ದ್ವೇಷವ ಮರೆತು ಸಾ ನಿ ಪ ಗ ಪ ನಿ ಸ ರಿ ಪ್ರೀತಿಯಾರಿತು ಗ ರಿ ಸ ನಿ ಪ ನಿ ಸ ರಿ ದ್ವೇಷವ ಮರೆತು ಪ್ರೀತಿಯಾರಿತು ಬಾಳಲು ಎನಗೆ ಕೃಪೆ ನೀಡೋ ತಂದೆಯೇ ಕೃಪೆ ನೀಡೋ ತಂದೆಯೇ ಶರಣಂ ಶರಣು ದೇವಾ ಶರಣಂ ಶರಣು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶರಣಂ ಶರಣು ಆತ್ಮ ಶರಣಂ ಶರಣು ತ್ರಿತ್ವ सा 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 रि सा नि सा 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 रि सा नि सा रि ग रि ग प ग रि ग रि 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 प ग रि 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 प ग रि रि ग प नि सा नि प ग प
ಆತ್ಮ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಕಮಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿತೆ ಬೆಂದಿಗ ಹೃದಯವ ಆತ್ಮ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಚರಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿತೆ ಕುಂದಿಹ ಮನವ ಕಗ್ಗತ್ತಲು ಮರೆತು ಸಾನಿ ಪದ ಪನಿ ಸರಿ ಜ್ಯೋತಿಯಾರಿತು ಗರಿ ಸನಿ ಪನಿ ಸನಿ ಕಗ್ಗತ್ತಲು ಮರೆತು ಜ್ಯೋತಿಯಾರಿತು ಬಾಳಲು ಎನಗೆ ಕೃಪೆ ನೀಡೋ ತಂದೆಯೇ ಕೃಪೆ ನೀಡೋ ತಂದೆಯೇ ಶರಣಂ ಶರಣು ದೇವಾ ಶರಣಂ ಶರಣು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶರಣಂ ಶರಣು ಆತ್ಮ ಶರಣಂ ಶರಣು ಕೃಪ ಶರಣಂ ಶರಣು ದೇವಾ ಶರಣಂ ಶರಣು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶರಣಂ ಶರಣು